सगळ्यांना नमस्कार. आत्ता आमकां एक न्यूज कळ्ळी जी आमकां लास्ट 15 दिसां पासून आमकां येताली ती. एक गजाल वायट दिसता. आय ऑलवेज बिलीव दॅट डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट. म्हाका एक गजाल कळना की वाय गव्हर्नमेंट हॅज नॉट इंटरव्हीन्ड इन दीट. ही केस कोणे घाल्या? ही केस प्रितम हरमलकार हेणे घाल्या. हो प्रितम हरमलकार कोण? हो फोंड्याचो विश्वनाथ दळवी बीजेपीचो जो सेक्रेटरी आहा, हो ताजो कार्यकर्तो, बीजेपीचो मनीस, ताजे डीपी व्हॉट्सएप स्टेटस घालपी मनीस. ताजेर काय वायट ना आमकां. ताणें केस घाली, ही केस कोर्टान आयली. ही केस कोर्टान आयल्या नंतर ह्या केसी खातीर आमकां जितली न्यूज मेळ्ळ्या, एजी जे आसा गोंयचे ताणें स्वता उबे रावन म्हटलें खंय की लॉयर जे नितीन सरदेसाय आसा की ताणें जे मांडलां की इलेक्शन कॅन्सल जावचे ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट उलयना म्हणपालो आपूण. पण आपूण हें सांगता की हें सारकें रायट आसा की हो रूल 1 वर्साचो टेन्युअर हो आमदाराक मेळचो आशिल्लो. जाल्यार म्हाजे प्रश्न आसा, आमी जे सक्षम गव्हर्नमेंट भाजपाचें म्हणटा, सक्षम गव्हर्नमेंट नरेंद्र मोदीजीचें म्हणटा, जाल्यार एक सक्षम गव्हर्नमेंट खंय न्हिदलेले? ताजो क्वेश्चन मार्क सांगता तुका हांव. यू हॅव वेस्टेड अ लॉट अमाउंट ऑफ पब्लीक मनी. यू हॅव वेस्टेड लॉट अमाउंट ऑफ गव्हर्नमेंट टायम. जे बीएलओ, जे बीडीए, कोण कोणाक खंय खंय घाल्ले तुमी, सगळ्यांचे टायम वाट लागलो. कोणा खातीर लागलो? एका मनशाच्या स्वार्था खातीर की एका मनशाची खुर्ची वाचोवपा खातीर? दुसरो प्रश्न आसा, कित्याक गव्हर्नमेंटान ही चॅलेंज केल्ली ना तेन्ना की बाबा ही ऑर्डर ना? तुमकां जर खबर आशिल्लें की असो रूल आसा जाल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा आनी इंडिया दोनी फेल. कारण जर एक जजमेंट म्हणटा की 1 वर्साचो टेन्युअर जाय, जाल्यार रवी सर जेन्ना भायर पडले, तांची लिगसीचे जेन्ना आमी उलयताले, जाल्यार इलेक्शन डिसेंबर झेडपी जाल्ले 20 तारखेक, तेन्ना कित्याक करूं ना? इलेक्शन कमिशन तुमचे स्टेटीक, तुमचे सेंटराक, तुमचे कितें रिजन म्हणून तुमी इलेक्शन करूं ना? कित्याक तुमी एंड मोमेंट पर्यंत व्हरत आयले? तुमी एंड 6 म्हयने सोंपच्या टायमार इलेक्शन घेतले आनी ते सुद्दां आपलो सर्वे पळयलो. सर्वेन खंय वयर सरता काय? जाल्यार 4 मिनिस्टर हाडले, 10 आमदार हाडले, घरा भोंवडायले, बिल्डिंगो चडयले. त्याच्या नंतर ते जाले ना तेन्ना गोंयचो सीएम फोंड्यांत आयलो, तो फोंड्याचो चीफ मिनिस्टर जालो. आतां म्हाका कळपाक जाय, आयच्यान हे येता ते डिसेंबर पर्यंत गोंयचो सीएम कितल्यादा फोंड्या येतलो? तो कोणाची कितली कामां करतलो? कारण 850-900 भुरग्यांक ताणें गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हणून सांगल्या. म्हाजो एक बरो मित्र आहा, ताचें नांव घेना, ताका सुद्दां ताच्या चल्याक जॉब दिता म्हणून सांगलो. मागीर जेन्ना गोंयचो सीएम घरा बसपा लागलो, कोपरा बैठकी करपा लागलो, लोकांक मेळपा लागलो, तेन्नाय खंय सर्वे वयर सरना. मागीर ते म्हणटा पळय सीएमाक स्वताचेर विश्वास ना जालो म्हणून देवेंद्र फडणवीसाक येवचो पडलो. महाराष्ट्राच्या सीएमाक आयलो आनी महाराष्ट्राचो सीएम बसलो, महाराष्ट्राचो सीएम गेलो. म्हाका एक सांगा, फाटल्या फ्रायडे सगळे हियरिंग सोंपिल्ले. इतलो टायम ही ऑर्डर येवपाक कित्याक लागली? अशें कितें आशिल्लें म्हणून ही ऑर्डर येवपाक तुमी इतलो टायम काडलो? म्हळ्यार तुमी चिंता, एक इलेक्शनाची ऑर्डर, फाल्यां इलेक्शना लोकांनी 10,000 रुपया म्हणून तिकेटी बूक करून हांगा वोटिंगेक आयला. वोटिंग इज अ रायट, इट इज अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. लोकांचे लोक, म्हाका म्हजे कडेन तिकेटी आहा, तुषार कामत नांव सांगता हांव, ताणें फ्लायट घेवन तो अप एंड डावन ताणें बूक केला सो दॅट ही कॅन हॅव हिज प्रोसेस रायट ऑफ वोट. बट ताजो वोट गेलो. हे पयशे इलेक्शन कमिशन दितले? हा, लोकांचो टायम, लोकांनी जे हांगा 10 मिनटां, 20 मिनटां, 10 वरां लोकांनी कामां केली, ती खंयची आसूं, बीजेपीची आसूं, एमजीची आसूं, कोणाची आसूं, बट तांचो टायम कोण दितलो? तांचो पयसो कोण दितलो? आमी स्लिपां प्रिंट केली, ताजो पयसो इलेक्शन कमिशन दितलो काय? म्हणजे हाजेर एक कळ्ळें की गव्हर्नमेंट एट सेंटर एंड गव्हर्नमेंट एट स्टेट इज स्लिपींग. फक्त हिंदू मुस्लीम करपाक उरले आनी भाटीकाराची बदनामी करपाक उरले. आनी जेन्ना बदनामी करूनय भाटीकाराचें नांवूच जालें तेन्ना हांकां ह्यो ऑर्डरी काडच्यो पडल्यो. आमी भिना कोणाक? तेन्नाय भिवना, आजूय भिना आनी फाल्यां भिवचे ना. आज बरें जालें सांगपाक, 33 आमदार, सगळे मंत्री, गोंयचो सीएम आनी महाराष्ट्र सीएम भाटीकाराल्या भुरग्यांक हरोवपाक आयलो. पण भाटीकाराच्या भुरग्यांनी दाखयलें की भाटीकाराचे भुरगे पयशांक पडले ना, ताकतीक पडले ना, डेमोलिशनाच्या ऑर्डरीक पडले ना, म्युनिसिपालिटीच्या धमकेक पडले ना, पंचायतीच्या धमकेक पडले ना, खंयच्याच धमकेक म्हाजो एक भुरगो गेलो ना. ही मोठी गजाल. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, श्रीपाद भाऊक हांव इतलो रिस्पेक्ट दिता आनी दितलोय. बट श्रीपाद भाऊ पयर जे कितें उलयले ते हांवें प्रॉमिस केल्लें, इलेक्शन सोंपो म्हणसर हांव काय उलोवचो ना, हांव फाल्यां 5 नंतर उलोवपाचो आशिल्लो, बट तांच्यांनी आजूच सोंपयलें. श्रीपाद भाऊन एक गजाल म्हटली की भाटीकार खंय
खांडेपार केलो, कोणाक तरी खंय जॉबाचेर उलयलो आनी खंय ताका भुरग्याक बाबड्याक त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्याक खंय पेडे सुद्दां हाडपाक जाले ना आनी ताचे कडेन ते पयशे नाशिल्ले म्हणून हांव भाऊक विचारूंक सोदतां, भाऊ तुम्ही जी गजाल पयर सांगली ही तुम्ही एक दीस झरेश्वरा फुड्यान सांगला. देवा झरेश्वर आमचो राखणदार, देव झरेश्वर पळयता. भाटीकाराक खंयच्या ड्रायव्हराक फोन मारपाची गरज ना. तुम्ही तुमच्या सीएमाक विचारा, भाटीकारालो फोन घेतालो की घेनाशिल्लो तो. रातचो 12 म्हणटा घेतालो सीएम म्हाजो फोन आनी फुडें घेवचो पडटलो, कित्याक आमचें काम ते. तो सीएम पार्टेचो न्ही, तो लोकांचो. आनी जी जी लोकांक आश्वासनां दिल्या, आतां जर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जायना जाल्यार आमी फोंड्या बंद दवरतले सब डिस्ट्रिक्ट आया पर्यंत. सीएमान दाखोवन दिवचे पडटले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आणि पहिली जो स्मार्ट सिटी करता म्हळ्यार सीएमान, तशें पणजे केला स्मार्ट सिटी, सगळे कॅसिनो हाडून फोंड्याचो प्लान दाखोवचो पडटलो. बाबा तूं स्मार्ट सिटी खंयचो करता, आमी भिना, कळ्ळें तुका, खंयच्यो केसी घाल्यो आनी कितें घाल्यो, आमी रेडी आहा फायटाक. दुसरी गजाल, श्रीपाद भाऊक हांव परत सांगता, ताणें देवा झरेश्वर, देवा कटमकार, देवा सातेरी कडेन येवचे, त्या मनशाक घेवन आनी सांगचे बाबा पेडे 100 पडले की 500 पडले ते. आनी श्रीपाद भाऊक आनी एक गजाल सांगता हांव, आदी गजाल, भाऊ तुमकां हें सोबलें ना, कारण तुमी 30-40 वर्सां मंत्री जाले, गोंयचे न्ही सेंटराचे मंत्री जाले. आनी सेंटराचे मंत्री जावन तुम्ही बहुजनांचे मंत्री, आमचे मंत्री आशिल्ले तुमी. इतले आसून जर खांडेपार एका भुरग्याक 100 रुपयाचे पेडे घेवपाक जाले ना, म्हणजे तुम्ही चिता तुम्ही तुमच्या चल्याक सिद्धेश श्रीपाद नायकाक झेडपी केलो, पात्रांवान आपल्या दोन्ही चल्यांक कावन्सिलर केलो, पण गोर गरीबाचे भुरगे आयजूय फोंड्या खांडेपार आनी फोंड्या जांकां 100 रुपयाचो पेडो घेवपाक जालो ना. आनी तुम्ही म्हाका विचारता, म्हणजे तुम्ही चिता तुम्ही फक्त तुमच्या भुरग्यांक वयर काडटात, कोणाक तरी मामलेदाराचो पोस्ट दिता, स्पेशल पोस्ट घेवन आपल्या भुरग्याक तुम्ही झेडपीक 5 वर्सां बसयलो. तुमकां जर इतले जर बहुजनांचे आसा जाल्यार येता ते इलेक्शनाक सिद्धेशाक सांगा तूं सायडीन राव आनी त्या खांडेपारच्या भुरग्याक ते उबो कर आनी ताका जिखोवन हाड. दुसऱ्यांचें नांव खराब करप, दुसऱ्यांची फटिंगपणां बरोवप. अरे एफिडेविट जेन्ना केतन भाटीकारान बोल्लो, ते एफिडेविटाचेर एक केस केतन भाटीकाराची नाशिल्ली, इतले क्लीन आमी आशिल्ले म्हणून तुमी आमकां त्रासान घालूं शकना. तुमी फक्त फटिंगपणां केली. गव्हर्नमेंट ज्युडिशियरीचेर ओव्हररूल करता अशें दिसता तुमकां काय? गव्हर्नमेंट म्हाका दिसता ज्युडिशियरी तुमकां आनी क्वेश्चन दिसता तशें नासता म्हणून जग फसता. हे म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी इंडियेन आयज रेप केसी इतल्यो जाल्या, कोर्टाचे जजमेंट येवपाक लेट लागता. दिस इज बॅड. फॉर एक्झाम्पल तुका दिता हांव, इलेक्शन इतलो सिरियस प्रोसेस, हायकोर्टान हाची सिरियसनेस घेवपाक जाय आशिल्ली, गोवा गव्हर्नमेंटान सिरियसनेस घेवपाक जाय आशिल्ली. जर जाय जाल्यार इलेक्शन पयलीं बंद करचे आशिल्ले. फाल्यां इलेक्शन तुमी आयज बंद करता, कितली वायट गजाली. अशें कितें जालें म्हणून बंद जालें? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन जजमेंट नाशिल्लो. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खबर ना की 1 वर्स लागता. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खबर ना की इलेक्शन डिक्लेअर केले. जर कोण पेटिशनाक वता जाल्यार तुम्ही त्या दिसाक ते ऑर्डर येवची आशिल्ली, पण तुम्ही चिता द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीन स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज बीन गिवन बाय गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, बाय द इलेक्शन ऑफिसर्स, जे पुलीस, जे गोरगरीब पुलीस रस्त्यार रावले, जे सीआरपीएफ रस्त्यार रावले, जे आमचे भुरगे रस्त्यार काम केले, ते खंयच्या पार्टीचे आसूं, भाजपाचे आसूं, काँग्रेसचे आसूं, मोगोचे आसूं, कोणी आसूं. आणि हे इतले सगळे करून जर जाता आनी काय उलोवपाचें ना. हांव तुमकां हाजेर वेळ काय चड उलोवंक. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खबर ना की इलेक्शन डिक्लेअर केले. जर कोण पेटिशनाक वता जाल्यार तुम्ही त्या दिसाक ते ऑर्डर येवची आशिल्ली, पण तुम्ही चिता द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीन स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज बीन गिवन बाय गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, बाय द इलेक्शन ऑफिसर्स, जे पुलीस, जे गोरगरीब पुलीस रस्त्यार रावले, जे सीआरपीएफ रस्त्यार रावले, जे आमचे भुरगे रस्त्यार काम केले, ते खंयच्या पार्टीचे आसूं, भाजपाचे आसूं, काँग्रेसचे आसूं, मोगोचे आसूं, कोणी आसूं. आणि हे इतले सगळे करून जर जाता आनी काय उलोवपाचें ना. हांव तुमकां हाजेर वेळ काय चड उलोवंक सोदना. हांव इतलेंच सांगता की लोकांची नांवाची बदनामी करूं नाका. देव आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा, जेन्ना 33 आमदार फोंड्या येता, जेन्ना मंत्री गोंयचो चीफ मिनिस्टर हांगा येता, दिसाक 2दा, दिसाक 5दा न्ही, 20 दीस फोंड्यात आशिल्लो खंय तो. आनी महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर येता. 27 जेन्ना इलेक्शन जातलें पळय, तेन्ना हे सगळे आपले सिटां वाचोवपाक भोंवतले, पण केतन भाटीकार वाचोवपाक भोंवचना. मिनिमम 5 ते 8 हजार लिडां खातीर आजच्यान काम करतलो. देव बरें करूं. केतन भाटीकार तुम आगे बढ़ो, केतन भाटीकार तुम आगे बढ़ो, केतन भाटीकार तुम आगे बढ़ो. युरी येता काय?